आयज सॉयल कन्जर्वेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडसून 7.5 कोटीचे हो बांदाचे काम करता आनी प्रॅक्टिकली बडिया गांव जो आहा हो खरोच शेती प्रधान वाडो आनी जास्तीत जास्त लोक हांगा शेतां करता आनी आमचे थिवीन हे एक आसा, बडियान एक आहा, हांगा धान्या एक आहा. हे मेजर जावपाक जाय. जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं हेजे आमी फॉलोअप करताले आनी शेवट वोक ऑर्डर दिल्या उपरांत आयज आमी काम करता आनी म्हाका दिसता जास्तीत जास्त लोक जे शेतकरी तांकां ह्या वर्साच्यान 2 फावटी पीक काडूंक गावतले ही आशा बाळगिता. आनी बऱ्यापैकी बांद हांव कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केला की हो बऱ्यापैकी बांद करपाचो, कारण म्हाजे म्हायती प्रमाणे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा हो तेज्या बापाय पर्यंत आदी पासून असलीच कामां अनुभवान करता आनी बरें काम जातलें. हांगासर ह्या बांदाचें काम सुरू जाल्लेलें आहा. ह्या शेतकारांची खूब विनंती आसलेली, डिमांड आसलेलो की ह्यो बांद बेग्याच्या बेगीन जावचो म्हणून. आनी आयज तो कामाची सुरवात जाता ही खरीच मनाक खोशी भोगपाची गोश्ट आहा. त्याच बरोबर आतां मिनिस्टरान सांगलां तशें ह्यो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांव बरे पैकी वळखता, कित्याक तेजे बापायन बी फक्त बांद बांदपाचीच कामां केल्लेली आहा. सो हांगासरल्या गांवच्या लोकांनी चड चिंता करपाची गरज ना, ताका चडान चड अनुभव आहा ह्या बांद बांदपाची. आनी आतां आमच्या डॉमिनीक बाबान सांगलां तशें काम चालू करतना कितेंय प्रॉब्लम आहा जाल्यार शेतकार कमिटी आहा, मिनिस्टर आहा, तेंचे कडेन बसोन कितें आहा तें क्लियर करपाचें. बेश्टोच कामा कडेन बोबाळ करूं नाका, कित्याक ह्या आख्ख्या गांवाचो प्रस्न आहा, आख्खे चर्चीचो म्हणा नाका, गांवाचो प्रस्न आहा. तेका लागून फुडें सरून आमच्या मिनिस्टरान ह्यो सगळें पास करून हाडलेलें आहा. त्याच बरोबर आमचो मिनिस्टर जावं आमच्या थिवी मतदारसंघाचो आमदार ह्यो शेतां म्हणो नाका बाकीच्या ह्या फिल्डांनी खूब ताका मोग आहा. ताका लागून हेजे पयलें थिवी असोच आतां डॉमिनिकान सांगलां ही पळय उसपोवपाक जाय म्हणून, तशीच उसपोवन घेतलेली आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.